बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसू. आयचे मीस आंबेटिता सोपून गेल्ल्या मार्ता पेरेरा दुसऱ्या वर्सा सोगलास देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागतना कोरा आना डायस हिच्या आत्म्यापासून आमी मागता. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमता मारिसा विएगस देवान तिचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. आज जेजू शुभ वर्तमानान आमकां आमचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां सगल्याक आपयता. कुडीचे आमच्या आत्म्याचें निर्मळपण आमी सांबाळूंक जेजू आज आमकां जण एकल्याक आपलो संदेश दिता. जायते पावटी कुडीक हेंच कुडीचे आत्म्याचें निर्मळपण कुडीक सांबाळूंक आमी चुकल्या. आमच्या करण्यांनी आमच्या उतरांनी आमच्या चिंतनांनी घडीक आमी जायते वायट आदारला. असल्या पातकाचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बद्दल म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवंत सदांच सांगून बरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, बरें तें सगळें तुजेच जावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास उर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसऱ्या चिठी वेले वाचप. भाव भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तान उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगल्या जिन्साच्या कोश्टाचो भार आमी सोंसता, पूण चेपोन पडना. आमी गोंडलाक सांपडटा, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता, पूण ओसाद पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाक्षी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मन आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलोलें आसा,
त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सुम्या जेजूक पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन कोत्तलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोबे वतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासणी वाडत वेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दिनवासणेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सरस्परा. म्हणुया, दिनवासणेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सरस्परा. खोती दुखीन हांव सारकोच बुडला. अशें उलयतना पुर्यान हांव विस्वास दवरतां. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हटलें, मनशाचेर पातयेवंक जायना. जबाब, दिनवासणेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सरस्परा. सरस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सरस्परा, तुजो चाकोर हांव. तुजे चाकोनीचो पूत म्हज्या सांकळी तुवें तोडून उडयल्यात. जबाब, दिनवासणेच्या बलिदानान तुका भेटयतल्या सरस्परा. सरस्पराचें नांव घेवन दिनवासणेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सोगले ताचे पोरचे मुखार सरस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब, दिनवासणेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सरस्परा. उद्गार. जिगजिगतल्या तारापरी पृथ्वीवेर तुमी परजळटल्यात. जिविताचे उतर मनशांक तुमचे जिणे दाखयतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां, परतवार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके वस्तुरीचेर कामसारीचे दोळे लायत, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन परतवार केलो. तुजो उसवो दोळो तुका बातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड यमकोणान उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालो जाल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो कातोर आनीक भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड यमकोणान गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पोतिनेक सोडून दितलो जाल्यार पयले तिका लग्न मोडणेचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पोतिनेक सोडून दिता तो तिका परतवारीण जायशी करता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो परतवार करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मग
देवाचे इश्टानो, आयचे वाचप जरी तर आमी नियाळले जाल्यार एक पवित्र पुस्तकांतलो मनीस आमच्या दोळ्या मुखार येता तो म्हणल्यार दावीद राजा. एकूच नदर ते उस्तरेचेर ताणें घातली आनी ताचे फाटल्यान आपलें आख्खें जिवीत ताणें निसणटना घातलें. हें भाव भयणो ताचें पातक जालें, पूण ताचें दुसरें एक जिवीत आसा. आपली चूक तो नियाळटा आनी नव्यान आपलें जिवीत तो बांदून हाडटा. आपूण पातक केला खरें, आपल्या जिविताचेर तो घडीक एक फॉर्मोण मारता, पूण त्याच पातकान घडीक तो रावंक सोदिना. आपलें पातक विसरून नवे जिविताक तो सुरवात दिता. आज भाव भयणो, जेजू शुभ वर्तमानान काळजाच्या पोरद्वाराची खबर करता. एडल्टरी एट हार्ट. जेजू जे कितें पवित्र पुस्तकान बरयलोलें, आदल्या कोरारान बरयलोलें तें तांकां सांगता. सांगलोलें तुमी आयकलां, पोरद्वार करूं नये. पूण जेजूक आपली शिकोवण ताका दिता आनी म्हणटा, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामसारीचे दोळे लायत, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पोरद्वार केलो. आनी हें जावन आसा भाव भयणो काळजाचो पोरद्वार. द एडल्टरी एट हार्ट आमी ताका म्हणटा. आनी सगळें भाव भयणो सुरू जाता आमच्या दोळ्यांत. आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा, तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जाय जाल्यार तो काडून उडय. चडांत चड भाव भयणो आमची पातकां सुरू जातात आमच्या दोळ्यांत. आमी कितें पळयता तें आमी आमच्या काळजान, आमच्या मनांत आमी बाळगिता आनी उपरांत ती वस्त आमच्या कोरण्यांनी आमी करूंक पावता. आनी ह्याच खातीर जरी तर भाव भयणो आमी आमच्या दोळ्यांचो जरी तर सांबाळ केलो, आमी कितें पळयता हाचेर आमची नदर आमी मारली जाल्यार, हाचेर आमचो नियाळ केलो जाल्यार जायतीं पातकां आमच्या जिवितांतली आमी काडून उडोवंक पावतल्या. भाव भयणो, आमी ह्या संवसारांत जियेता. आदल्या काळार जे भाग्यवंत मनीस जियेले ते घोडेक तांची नदर घोडेक वायट वस्तूचेर पडची न्हय म्हूण घोडेक ते सोकला पळोवन चलताले. घोडेक कोणूय वस्तुरी घोडेक थंयशिल्ल्या वेता जाल्यार नदर दुसरे सायडीन मारताले. पूण भाव भयणो, आयच्या समाजांत करूंक घडना. वेता ते सुवातेर घोडेक आमकां पातकाच्यो ताळण्याच्यो संदी खूब दिसून येतात. आमचे दोळे बंद करून ह्या संवसारांत आमी जिवंक जायना. पूण भाव भयणो, आमच्या दोळ्यांचेर जरी तर आमी नदर मारली, आमी कितें पळयता, कितें आमचे दोळे पळोवंक सोदतात, कितें आमचे दोळे पळोवंक आशेतात, हाचेर जरी तर आमी नदर मारली आनी आमचे दोळ्यांनी आमी जरी तर वायट पयसावन बरें पळोवंक जरी तर आमच्या दोळ्यांक शिकयलें जाल्यार जायतें बरेंपण आमच्या दोळ्यांनी आमी करूंक पावतल्या. आनी हेंच भाव भयणो जेजू आज आमकां करूंक सांगता. आमच्या दोळ्यांचेर आमची नदर मारो. आज भाव भयणो, शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच जिविताचेर लक्ष घालुया. कितें पळोवंक म्हजे दोळे आवडटात काय? ह्या म्हज्या दोळ्यांनी हांव दर दिसा कितें पळोवंक सोदतां काय? म्हजे दोळे बरें करूंक म्हाका आदार दितात वो म्हाका पातकांत पडूंक म्हाका एक संदी फावो करतात. आनी थोड्या वेळार आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून आपल्या दोळ्यांनी सदांच बरें तें पळयलें आनी ह्याच खातीर ताच्यो कोरन्यो बरेपणाच्यो जाल्यो. असलीच नदर आमकांय फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा आमी मागून घेवया. आसा जेजू बेटोनींग आमी गायन गावया. C4 पान 19, C4 पेज 29. Irmor garza, lugar
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सोयीच्या देवाक सर्वेस्पर मागून घेवं. बापा, तुजी भोक्ती करून आमी तुका वंकता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रेतिमोग वाडो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरते आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेली केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भोगताची चोबा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंचे. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदकार दिवन बाबार्थाचो कूड परगटुया. सुम्या जेसू, आमी ओंडो खाता आनी कालसीतले पियेता, तितलेय पावटी तो वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शोनपणाचो बरोवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगती बागेवन सुसे तिचो पोती बागेवन धरून दिता. बागेवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन हे वेळार आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो तो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवट की पत्री आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायान रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे भायर मोच्या देवा जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D40 1 D41 पेज 70. तुझे भायर मोच्या देवा शांती
सगळी आमी उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलें तेचें वणखाण आमच्या पिडांक ओगोत. ताचे वरवीं सर्व पातकांतले आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आमचो भाव आयवो पिरीस केरांत रावतालो तो सोंपला. ताचें मरण आज 4 वाजता. ताचे पासत आमी मागुया आनी ताच्या कुटुंबाकूय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदा दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा शेवटाचे गायन गावया. झुजे वाजा आमच्या बाबा. यू 35 पान 249 यू 35 पेज 249. 1, 2, 3.